केन्ना पळयला एकच पाठ तुगेले अरे शिवा पेपर वाचणार म्हणजे गावात किती कळतं म्हण कळटा तस म्हण हे पेपर वाचचे तस जाल्यार तू पेपर वाचत बस मामा म्हाका एक 5 लाख रुपये जाय आशिल्ले 5 लाख रुपये अरे 5 लाख रुपये घेऊन किती खर्च केला मामा तू दिसता दिना माझे आई मारत असताना तू वचन दिले आसा म्हाका काहीच करू केन्ना कोण अरे तुका लाईट वचन दिल म्हणा तुका घर विकून पैसे देऊ रे म्हणल्यार तू काय ना म्हण जाले आणि तू बहिणीची शपथ अरे बहिणी शपथ दिला आज तुका सध्या काहीच कमी करणार म्हण हय न्ही तस जाल्यार दी पैसे बाय आज बघ कशी आहे तू आज बघे बरत ते कित्याक म्हणा आज घराकडे असते शिवा किती उलयता तू तेरी पळयले बाय इतर तुम्हाला चेकबुक केलं म्हाका खबर आसा तू म्हाका पयस भितर म्हण हांव एक 2 दिवस रवना म्हाका एक अर्जंट काम आसा मामा आज तुम्ही म्हाका काहीच कमी केलं ना हाय मागीर तशेंच तुम्ही म्हाका दिला बरें येत मामा डॅडी तुवें ताका कितल्याच चेक करून दिला फक्त 5 लाखाचा तो माझ्या बहिणीने चालत नाही अष्टम तू ताका सद्दां पैसे दिले रावल्या तो मुखार काहीच करू पावना अगं मग कित्याक घेतले पैसे देवाने ते धन दौलत दिलं असतं ना डॅडी आज जर तुका 2 सरी उरता आशिल्ली न्ही जाल्यार तुका कळटा आशिल्लें तस म्हण मागेल बहिणीन माझ्याकडे शिवाक घेऊन गेला आज म्हाका काय बेजार ना तू एक पटी लग्न केला मागेल उसको मोकळो म्हाका लागना डॅडी म्हाका शिकू जाय खंय बरें कामां लागू जाय तेन्नाच हांव लग्न जातलें ना जाल्यार हांव लग्न बिग्न काय जायना अगं विशा तू आनी शिकू जाय म्हण आसा डॅडी आमी शिकचे कित्याक खंय बरें कामां लागू जाय न्ही ना जाल्यार इतलें शिकून कितें फायदो हय गो शिकूक बी जाय लग्ना वेळेक की लग्न बी जाऊ जाय मागेल कितें हा तर एकदम बरोबर ना तश म्हण तुका एक सांगचे डॅडी कश कित्याक म्हणून उलयता तूं तुमी सोडल्यार माझ्या फाटल्यान आनी हाच तरी कोण ते उलय आज कितें जेवण पिकाचे विचार असणार कितें आज उपाशीच रावचे त्यांचं उलयता उलयता टाइम झालं पडलं यो डॅडी जेवण कर यो